गोयच्या प्रजेचो आवाज। नमस्कार, लंच टाइम बुलेटिनान येवकार। हांव संजना अर्जुनकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। गोमंतक टीव्हीन प्रसारीत केल्ल्या उगवेच्या ज्येष्ठ साहित्यीक अवधूत कुडतरकाराची हालाकीच्या जिणेच्या काणयेची सरकारान घेतली गंभीर दखल। कुडतरकाराक सरकाराच्या वतीन मजतीचो हात। जीएसआयडीसीचो सुरवेक कारभार निधी दिवनूय काडिनात निविदा। म्हज्या खात्यांतली कामां उरल्यात आडकून। मंत्री सुभाष फळदेसायाचो सरकाराक गरजो आहे। दर एका शेतकारान किसान क्रेडिट कार्ड सुविधेचो लाभ घेवपाक जाय। किसान क्रेडिट कार्ड हो दर एका शेतकाराचो कायदेशीर हक्क। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचें आवाहन। 2027 एसटींक राजकीय आरक्षण मेळटलें। सभापती तवडकाराचो दावो। कांय जाण तयार करतात संभ्रम। तवडकाराचो आरोप। गोमोंदात कायद्यान दुरुस्ती करून घरां कायदेशीर करपाचेर मुख्यमंत्री अजून ठाम। सेरुला कम्युनिटी यादींतली घरां कायदेशीर करा। परवडचे लोक मेळ्ळे मुख्यमंत्र्याक। 4 डिसेंबराक जावपी सेंट फ्रांसिस झेवियर फेस्ता दीस चर्चीन भितर वचपाक जाय पडटले वळखपत्र। पोती हँडबॅग बी भितर व्हरपाक मेळचें ना। गोंय पुलिसांनी केली अधिसुचोवणी जारी। आता खबरो विस्तारान। उगवेचो ज्येष्ठ साहित्यीक अवधूत कुडतरकार हे सध्या हालाकीचे परिस्थितीन जीण जगत आशिल्ल्याचे गोमंतक टीव्हीन प्रसारीत केल्ल्या वृत्ताची गंभीर दखल सरकारान घेतली। साहित्यीक अवधूत कुडतरकार हांकां सरकारा कडल्यान फावो ती मजत उपलब्ध करून दिता अशी माहिती कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेन ह्या वेळार दिली। उगवेचो ज्येष्ठ साहित्यीक अवधूत कुडतरकार फाटली कितलीशीच वर्सां सेगीत मराठी साहित्य निर्मिती करता। नामनेचे साहित्यीक पुरस्कारूय तांकां फावो जाल्यात। ह्याच साहित्यिकाचेर सध्या सामके वायट दीस आयल्यात। हालाकीचे परिस्थितीत तो आपली जीण जगता अशी बातमी कांय दीस आदी गोमंतक टीव्हीन प्रसारीत केल्ली। तातूंत तांणी सरकाराकडेन आदाराची मागणी केल्ली। मजगती अवधूत कुडतरकार ह्या साहित्यिका विशयी गोमंतक टीव्हीन प्रसारीत केल्ल्या वृत्ताची सरकारान गंभीर दखल घेतली। सरकारा कडल्यान फावो ती मजत उपलब्ध करून दितलो अशी घोषणा कला आनी सांस्कृतिक मंत्री गोविंद गावडे हांणी केली। फामाद साहित्यिक आणि पेडणे तालुक्यातल्या उगवे गावात रावपी अवधूत यशवंत कुडतरकर हांची आर्थिक स्थिती कमकुवत आसात। तांचे उर्वरित आयुष्य जीवन जगपा खातीर खूप अडचणी आसा। ह्या संदर्भात हालींच गोमंतक टीव्हीन हाचेर प्रकाश अर्थात उजवाड घातलो आणि ह्या उजवाडाची दखल घेऊन सरकारान जायत्या सामाजिक संघटनांनी ताका हात दिवपाचो पुढाकार घेतलेलो आसा। आपल्या जाणट्या बायले वांगडा दोघांची स्थिती गंभीर आसा। जगपा खातीर त्यांका बरीच कसरत करची आसता। घर मोडकळीस आयिल्ले आहा आणि ही ताची कैफियत जेन्ना गोमंतक टीव्हीन मुखार हाडली ताची दखल थेट आमचे गोयचे कला आणि संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे, मुखेल मंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्यांनी दखल घेऊन साहित्यिक अवधूत कुडतरकर हांका सगळ्या तरेची मदत करपाची घोषणा केली। केवळ घोषणा करून हो विचार थांबलो ना। कला आणि संस्कृती खात्याचे मंत्री माननीय गोविंद गावडे हांणी आपल्या कला संस्कृती खात्याच्या वांगड्यांक तांच्या घराकडे धाडले
आणि कृतज्ञता निधी खातीर तांचो अर्ज भरून घेतलो आणि त्याका बेगोबेग मदत करपाची घोशणाय केली. आपल्या खात्यांतले प्रकल्प आडकून उरिल्ल्यान मंत्री सुभाष फळदेसायान जीएसआयडीसीचे सुस्त कामाचेर नाराजी उक्तायला. निधी दिवनूय जीएसआयडीसी निविदा काडिनात, देखून कामां अर्दवट उरल्यात आनी ह्या कामां खातीर केंद्रांतल्यान आयिल्ल्यो निधी परत गेला असो आरोप करीत फळदेसायान आपल्याच सरकाराच्या कारभाराचेर फार पेटयल्यात. म्हज्या समाज कल्याण, न्हय येरादारी आणि पुरातत्व खात्यान बरेचशे प्रकल्प हातान घेतल्यात, पूण म्हज्या खात्याक ह्या कामा खातीर निविदा काडपाक मेळनात. देखून जीएसआयडीसी सारकिल्ल्या कार्यकारी संस्थेक निधी दिवचो पडटा आणि ते मागीर टेंडर काडटात, पूण अजूनय तांच्यांनी निविदा काडूंक नाशिल्ल्यान खात्यांतले कितलेशेच प्रकल्प अपुरे उरल्यात, असो आरोप मंत्री फळदेसायान केला. जेन्ना आमी टेंडर काडटात तो टेंडर आमकां काडपाक मेळना. आमी रिकमेंड करप फंड्स आर प्लेस्ड विथ एनी ऑफ द एग्जिक्युटीव एजन्सी, आयदर जीएसआयडीसी ऑर हें आसा आमचे PWD, आनी ते गेले नंतर तांचें मेन काम आसताच, सेकंडरी आसता तें आमचें आसता. वर्सांचे वर्स आमी टेंडर काडले नंतर आतां आमचे पळय रिवर नॅविगेशनाक आमकां खुबशे गेल्या 10 वर्सांची कामां तशी पेंडींग आसात. 10 टायम्स परत परत काडून पसून ती कामां जायनात. सो वी डू नॉट हॅव अ मॅन्डेट एज आवर डिपार्टमेंट, सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट, रिवर नॅविगेशन डिपार्टमेंट, आर्कायव्ज, आर्किओलॉजी, वी हॅव टू प्लेस दी फंड्स विथ एक्झिक्युटींग एजन्सी. प्रॉब्लम्स हे जातात. वी विल आयडेंटिफाय अँड वी विल रिक्वेस्ट दी चीफ मिनिस्टर टू गिव अस दी सम इंजिनियर्स सो दॅट वी आवर सेल्स कॅन डू दॅट. हे केल्ले आतां आमी स्पीड अप केल्ले आसा. वी हॅव फावंड द अदर वे, खंयच्यान घेवन आमी फाटीं लागून ते करतात, पण ऑल दीस टायम हे खुबशे त्रास जाल्ले. प्रॉब्लम म्हाका तरी म्हजी 3 डिपार्टमेंटां 4 डिपार्टमेंट आसा. आर्कायव सेम प्रॉब्लम, वी डेपोजीट दी फंड्स अँड वर्क्स आर नॉट टायमली कंप्लिटेड. इन रिवर नॅविगेशन दी फंड्स आर प्लेस्ड. इन रिवर नॅविगेशन वी विल फायंड क्रोर्स ऑफ रुपीज वर्थ. आमी वर्क ऑर्डर दिवज पसून दी एक्झिक्युटीव एजन्सीज डू नॉट परफॉर्म. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकार. किसान क्रेडिट कार्ड हो दरेका शेतकाराचो कायदेशीर हक्क. दरेका शेतकारान किसान क्रेडिट कार्ड सुविधेचो लाभ घेवपाकूच जाय. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हाणें शेतकारांक आवाहन केलां. राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँकेन पणजे राज्य पतपुरवण चर्चा सत्राचे आयोजन केल्ले. मुख्यमंत्र्या हस्तुकी ह्या चर्चा सत्राचे उक्तावण जाले. ह्या वेळार नाबार्डाच्या गोंय फांट्याच्या कार्यालयान तयार केल्ल्या स्टेट फोकस पेपर 2024-25 चे अनावरण मुख्यमंत्र्या हस्तुकी जाले. तशेंच ह्या वेळार मुख्यमंत्र्या हस्तुकी दिवचल, पेडणे, बार्देस, तिसवाडी आणि सत्तरी मालांतल्या शेतकरी उत्पादक संस्थेच्या वांगड्यांचो भोवमान केलो. गोंयांत भाताच्या उत्पादनांत वाड जाल्या. तांदळाचेर प्रक्रिया करून तांदळाची निर्यात करपाची गरज आसा. दरेका शेतकारान किसान क्रेडिट कार्ड सुविधेचो लाभ घेवपाक जाय. किसान क्रेडिट कार्ड हो दरेका शेतकाराचो कायदेशीर हक्क अशें मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हाणें ह्या वेळार सांगले. केसीसी लोन इस पे भी थोड़ा सा फोकस किया, ध्यान दिया. यानी हम जिस तरह से बोलते हैं कि हर घर नल से जल, हर घर केसीसी, ये होना चाहिए. हर घर केसीसी. जो फार्मर है तो उसके पास केसीसी कार्ड होना ही चाहिए. किसान क्रेडिट कार्ड इट इज एन, आई थिंक इट इज अ राइट ऑफ द फार्मर. हर एक के पास होना चाहिए किसान क्रेडिट कार्ड. इतना रहा तो भी उसको रिलीफ मिलता है. मेरा कहना है कि किसान क्रेडिट हो जाए तो कम से कम उसको एट 2%, अदरवाइज 0%. हमने इतनी भी मदद कर दी विच इज एन बिग रिलीफ फॉर द फार्मर्स. एंड आई थिंक ऑलमोस्ट द 99% ऑफ द फार्मर्स एक्चुअली रिपे कर देते हैं. एखादा दूसरा फार्मर कोई रहेगा जो रिपे नहीं करेगा. इसलिए जो फार्मर्स वाले जो लोन हैं, हम हर घर केसीसी बोल के ही नहीं चलेगा, क्योंकि लेकिन हर घर केसीसी को आपको सपोर्ट भी उतना ही करना पड़ेगा. उतना सपोर्ट कर दिया तो डेफिनेटली इन एवरी ईयर दे विल रिन्यू देयर लोन. यानी उसके लिए समझो कोई श्योरिटी लाओ, उसमें कोलैटरल सिक्योरिटी दे तो भाग जाएगा, बाद में वो कॉपर में चला जाएगा. वो नहीं जाना चाहिए. इसलिए तो हमें कॉपर में से कट करने के लिए तो बैंकर्स है. इसलिए आपने जो प्राइवेट बैंकर्स है जो डेजिग्नेट किया, बाकी स्टेट, गोवा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक इज ऑल्सो देयर. So that definitely from there should be the coordination between the government, NABARD and this agriculture lending bank. तो फिर that will help more and more for the farmers के लिए. बाकी तो हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी मुख्यमंत्री सरल योजना, मुख्यमंत्री एक सुधारित कामधेनु योजना, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम. 100% गारंटी गवर्नमेंट ले रही है.
मैं अभी भी कह रहा हूँ कि हार्डली फ्यू बैंक्स इज वर्किंग विद दिस सुधारित कामधेनु योजना। इसके साथ भी काम किया तो दिस मैक्सिमम लोन्स वी आर गिविंग फॉर द फार्मर्स एंड गवर्नमेंट फुल्ली सपोर्टिंग फॉर दिस टाइप ऑफ योजना। इस तरह के योजना पे काम किया तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली इसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा यानी हमारे फार्मर्स को मिलेगा, फार्मर्स को मिलना चाहिए। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही। गोंयांत गावडा कुणबी आनी वेळीप हांकां भाजप सरकाराचे काळांतूच एसटी दर्जो मेळ्ळा। तांकां 2027 भाजपाच्याच काळांत राजकीय आरक्षणूय मेळटलें असो दावो सभापती रमेश तवडकारान केला। कांय जाण लोकां मदीं संभ्रम तयार करतात म्हूण तवडकाराचो आरोप। आपूण 1996 सावन एसटी चळवळीत आसा। 2005 भाजपाच्या काळान गावडा कुणबी आनी वेळीपांक एसटी दर्जो मेळिल्लो। 2012 आपूण आदिवासी कल्याण खात्याचो मंत्री जाले उपरांत सरकारी येवजण्यो चालीक लायल्यो। 2027 एसटींक राजकीय आरक्षण मेळटले हातून मातूय दुबाव ना। कांय जाण लोकां मदीं संभ्रम तयार करतात म्हणून सभापती रमेश तवडकाराचो आरोप। आज सरकारी नोकऱ्यो मेळपाचें प्रमाण जें आसा ते 5% उरचें ना। म्हणजे जेमतेम 5 वर्सां भितर एक 500 गजालीक आमच्या काणकोणकार भुरग्यांक नोकरी मेळूंक शकता। बाकीचे रेस्ट जे आसा न्ही 5-5.5 हजार जे भुरगे आसा न्ही ते बेकार उरतले। आनी एक अशा तरेचो म्हणजे कांय साधन सुविधा नासत जर जायत न्ही एम्प्लॉयमेंटाची रोजी रोटीची जाल्यार खेवच निर्माण जाता। हें बॅलन्स राखपा खातीर आमी एक असो फिल्मी सिटीचो विचार केला म्हणजे खंयच्याच प्रकारचें पोल्युशन थंय जावचें ना। आनी पर्यावरण जें आसा सांबाळून जें आसा ताचो प्रोजेक्ट केला ताका मान्यता दिवपाक जाय। त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी सगळे काणकोणकार जे आसा न्ही आज एग्री जाल्ले आसा। तातूंत मध्ये विरोधी कांय आसतलेच न्ही कांय। आपूण सभापती पदाचेर फकत खुशच न्ही जाल्यार समाधानी आसा। मंत्री पदा खातीर आपणे तयारी दाखयल्ली ना वा फुडाराकूय मंत्री जावपाची इत्सा नाशिल्ल्याचे रमेश तवडकार सांगता। आणि विशेष करून म्हाका दिसता 2003 सालांत भारतीय जनता पार्टीचें सरकार आसा तेन्नाच त्या वेळाचेर गोंयांक गावडा वेळीप आनी कुणबी हांकां स्टेटस मेळ्ळो अमान्य करपाक जाय आमी। दुसरी गजाल जे वेळाचेर 2005 ते 2003 ते 2005 ह्या दरम्यान जर आमी पळयलें जाल्यार जायत न्ही। आनी ताजे नंतर म्हणजे ज्या तरेन उठाचें आंदोलन जालें बाकी सगळें जालें त्या वेळाचेर सरकार संवेदनशील नाशिल्लें म्हणून ते सगळ्यो गजाली करच्यो पडल्यो। आनी त्या नंतर 2012 जेन्ना प्रत्यक्ष भारतीय जनता पक्षाचें सरकार आयलें आनी हांव जे ट्रायबल वेलफेअरचे मंत्री जालो आज ज्यो आमकां ज्यो स्किमी दिसता बाकी सगळें त्यो स्किमी सगळ्यो म्हज्या कालावधीक म्हज्या अंडरच त्यो इम्प्लिमेंट ती गजाल मान्य करपाक जाय। आनी आज परत आमी सत्तेक आसा। आज म्हणसर स्पिकर आसात बाकीच्या गोंय सरकारान जें आसा विधानसभेक सुद्दां आसा न्ही रिजर्वेशन दिवपाचें सगळ्यांच्या अनुमतीन मान्य केल्लें आसा। आनी तें सुद्दां जें आसा न्ही केंद्र सरकार कडेन आमी फॉलोअप करता। आनी 2027 पर्यंत जितलें हें एश्युरन्स जें आसा न्ही सरकारान दिलें आसा केंद्र सरकारचें निर्णय आसा। त्यामुळे म्हाका दिसता ह्या विशया कडेन खूब जसो म्हणजे आतांच दी अशें करून जें आसा न्ही करपाची गरज ना। आज ह्या पुस्तकाचो पूर्ण 100% हांव उपयोग करता। हो तुमी गोंयची जनता पळयता म्हणजे हांवें कांय वेगळें सांगपाची गरज आसा अशें दिसता। आनी ह्या पुस्तकाचें हांव खूब एन्जॉय करता म्हणजे खूब ताचो आनंद हांव घेत आसता। त्यामुळे म्हाका दिसता म्हाका हांगाय कांय कमी पडना खंयच्या गजाली खातीर आनी केंद्रांक पडना। हांव मंत्री आसतना सुद्दां तेज्या पेक्षा बरो एन्जॉय करता। हांव समाधान आसा त्यामुळे रिशफल जावन हांव मंत्री जावपाचो विचार करना तो विशयच हांव केन्ना डिमांड करना। आतांय केन्ना आनी हाजे फुडेंय करता। पयर आमी म्हाका कोण तरी म्हाजो प्रेस त्या जाल्यार आमचे सेक्रेटरी कडल्यान सिरीज ऑफ कितली केन्ना आमी डेट्स घेतल्यो आसा तेका एका पेपरांतल्यान पब्लीश जाल्ले आसा। हांव केन्नाच ताका तेच सांगता जे दोनी सायडीचे हें आसा तांचे स्टेटमेंट आनी बाकी सगळे आर्ग्युमेंट्स आनी कंप्लीट जाले की हांव निर्णय दिवपाचो। गोमंतक टीव्ही खातीर समीप नार्वेकार। कॉम्युनी दादींतली घरां कायदेशीर करपा खातीर कायद्यान दुरुस्ती करपाचेर मुख्यमंत्री आजून ठाम। सेरोला कॉम्युनिदांतली घरां कायदेशीर करात म्हूण मागणी घेवन परवडचे लोक मुख्यमंत्र्याक मेळपाक परवरे मंत्रालयांत पावले। तांचे कडेन भासाभास केल्या उपरांत मुख्यमंत्री पत्रकारां कडेन उलयलो। कांय दिसा पयलीं कम्युनिदांतली घरां कायदेशीर करपा विशीं कायदो दुरुस्ती करपाचेर मुख्यमंत्र्यान विधान केल्लें। तांच्या ह्या विधाना उपरांत विरोधकांनी तांचेर टिका सुरू केल्ली। मात मुख्यमंत्र्याच्या ह्या विधाना उपरांत कम्युनिदांतली घरां आशिल्ले लोक मुख्यमंत्र्याक येवन घरां कायदेशीर करची म्हूण रेटो लावपाक लागल्यात। पयलीं आगोंद काणकोणचे लोक मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळे आनी आतां मंगळारा परवरकार मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळे आनी तांणी सेरुला कम्युनिदांतली घरां कायदेशीर करपा विशयी मुख्यमंत्र्याक विनवणी केली।
आमचो इश्यू इतलोच आहा की आमची घरां रेग्युलर्स करपाची आनी आमकां सुटका दिवपाची. कित्याक इतलीं वर्सां आमी खूब साफर जाले, टॉर्चर जाले सारके. आहले नाहले आमी सगळे घालून हांगा आयज कोणाक कितें कितें दुयेंसां जावंक लागले. कोणाक प्रेशर, कोणाक एटॅक, कोणाक आनी कितें कितें सांगूंक जायना. आमी खूब साफर टायर्ड जाल्या. आमकां लागून आमची भुरगीं टायर्ड जाता. तेंचे तकलेन स्टडी वचना. कितें भुरग्यांची लायफ कितें. आमी साफर जाता ती जाता पूण त्या भुरग्यांची हालत बेकार जाता. आयज तांकां टायम टू टायम जेवण हाण मेळना. एक वगत येयलो जाल्यार आमकां न्हीद ना, जेवण हाण सारकें पडना टायम टू टायम. कितें करपाचें आमी. सगळे दिवन सनद दिवन लायसन दिवन सगळें येवन मागीर लास्टाक कितें आमकां सगळें आतां परत कोर्टान केस धांवची पडटा. कित्याक लागून हें इतले आमचे सगळे पयशे वगडावन आमी हें केलां. आतां घर बांदलें, रावपाक निवारो आमकां एक सुशेगाद रावचें म्हणून अशें आमी चिंतले जाल्यार आमी नीज गोंयकार सारके. आनी आमी आयज आयल्या ते गोंयकारूच आनी आमकां वाड विश्वास आहा, 100% गॅरंटी आहा सीएम आमचं काम कोत्तलोच म्हणून आमी सुटका इतली सुट्टेली. इतलेंच आमचें. तुमकां डिमोलिशन ऑर्डर कितें ना कोर्टान केस चालू आसा. कोर्टान केस चालू आहा आमची. कम्युनिदांतली घरां कायदेशीर करपा विशींच्या विधानाचेर आपूण ठाम आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्री परतून उलयलो. कोणी दिलें हांकां जागा, कोणी दिल्यो तर हांकां जागा सरकारान दिल्ल्यो नासल्यो. कोणायच्या सरकार आसूं केन्नाय आसूं जागाय दिल्यो कोमुदादींनी. तांच्यांनी बाबड्यांनी पयशेय भरल्या कोमुदादी. वयल्यान आतां रेग्युलरायज जर जाता आसत जाल्यार कितें मिनिमम भरूंक जाल्यार तरी ते भरूंक तयार आहा. पण तेंची घरां रेग्युलरायज जावन परमनंटली जर केन्ना डेमोलिशन येतलें ह्या विशयाचेर वचूंक जाय अशें म्हाका दिसता. डे बाय डे म्हणजे म्हाका कंटिन्युअसली फोन करता, इंडिविज्युअल येवन मेळटा. प्रत्येक कोमुदादींतल्या घरांनी कोण रावता तो प्रत्येक जाण डेली आतां कोण ना कोण तरी येवन मेळत आसा. हांव तर तांकां सांगलां तांकांय फायल सबमीट कर म्हणून. सो दॅट म्हाका दिसता की ह्या विशयाचेर बऱ्याच जाणांनी तांकां सहकार्य करपाची गरज आसा. सरकाराकूय बी कोमुदाद वाल्यांनी ह्या विशयाचेर सपोर्ट करून आमच्या लोकांची घरां जी रेग्युलरायज जाता गोंयकारांची ती करपाची गरज आसा अशें म्हाका दिसता. गेली कितली म्हणजे 15-20 वर्सां जर ते गोंयकार हांगासर घर जागो विकत घेवन जर घर बांदता थंयसर जाल्यार ती आतां जावची जाल्यार आनी केन्ना जावची. आनी कितलीं वर्सां ते वाट पळयतले. त्या ती म्हजें स्पश्ट मत अजुनूय ह्या विशयाचेर क्लियर आहा. आमकां तांकां सपोर्ट करपाची गरज आसा आनी नवीन तितूर अमेंडमेंट हाडून आमकां तेंची घरां रेग्युलरायज करपाक जाय ह्या मताचेर हांव ठाम आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकार. पोरण्या गोंयांत सोमारा 4 डिसेंबराक जावपी सेंट फ्रांसीस झेवियर फेस्ता दिसा चर्चीन भितर वचपाक वळखपत्र जाय पडटलें. तशेंच पोती हँडबॅग बी भितर व्हरपाक मेळचें ना अशें गोंय पुलिसांनी कळीत केलां. सुरक्षे खातीर हो निर्णय घेतला. दक्षिण गोंयच्यान लोकसभा वेंचणूक लडोवपाची घोशणा बाणावलेचो आदलो आमदार आनी साश्टीचो हेवीवेट राजकीय फुडारी चर्चिल आलेमावान केल्या. आपल्याक खंयच्याय राजकीय पक्षाची गरज ना, पूण अपक्ष वेंचणूक लडयतलो अशें चर्चिल म्हणटा. चर्चिल बाब, तुम्ही आता साऊथ गोवान परत एक्टिव्ह जावपाक लागले. लोकसभा इलेक्शन कॉन्टेस्ट करपाक तुम्ही लोकसभा इलेक्शना कडेन बसतलो अजूनय आहा. आनीक आमकां सगळे सांगार म्हणाका, काणकोण म्हणाका, केपें म्हणाका सगळे लोक बोळ मारतात तुमचे म्हणून. सो ताका डिमांड आसल्यार बसतलो. पार्टी काँग्रेस चर्चिला पार्टी जाय रे. चर्चिल पयले पळय इलेक्शनाक बसला तेन्ना एडवर्ड फाल्यार मिनिस्टर काँग्रेसचो आनी हांव पार्टी ना चर्चिल बसलो ताका देंवयलें. मागीर म्हाका काँग्रेसीन आपोवन येयलो. काँग्रेसी तिकेट दिली म्हाका. तेन्ना तुगे रमाकांत नांगले उडयलें BJP. लोक तुका इलेक्शन दी, लोक तुका ना इलेक्शन जाता खंयची पार्टी तिकेट घे. लोक तुका ना कोण वोट घात तुका. खंयची तिकेट घे इलेक्शन तिकेट चर्चिला दी. कोण दितली ते मागीर दुसरी. चर्चिलाची तिकेट बसतलो. तर TMC ना तुम्ही अजून
ना ना टीएमसी रिजायन जाला रिजायन केला सर आणि एनसीपीक बी परत वयपाचें बी काय एनसीपीन आपयलो हांगा पळया तें मातशें पूण सद्याक चर्चिल म्हणटा तो लोकांक गेलो लोकां टिकेटीचेर बसतलो लोकांनी कितें पार्टी डिसायड केलेले तर तुमी वतले लोकांक टिकेटीचेर बसता हाजे म्हण लोकांक टिकेटीचेर बसून येयलो न्हू ओके आतां तुमी सीएमाक मेळपाक गेलो सेम मगे पर्सनल फ्रेंड न्हू कितें आसलें कितें आसलें काम आहलें थोडें सर वॉट यू लायक टू से निलेश काब्राल हॅज बीन स्टेप डावन फ्रॉम द I मिनिस्ट्री have no any comment कोणाची कमेंट मारपा नाका म्हाका बट हांव हॅपी आलेक्स गेले जालो बट इट वॉज अ रायट डिसिजन टू स्टेप डावन आलेक्सा उतर कितें दिलो म्हणून तेमी ते आतां को रायट डिसिजन रॉंग डिसिजन ते जाणा आमी कितें आनी बांदगोळे तुमकां कितें दिसता सर म्हाका तो कसले बांदगोळे हाडा बाबा आमी नाही राज्यांत दिव्यांग व्यक्तीं खातीर वेगळे खाते तयार करपाची घोशणा समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसायान केली. हे खाते तयार करपा खातीर मुख्यमंत्र्या वांगडा चर्चा सुरू आसा. एका वर्सा भितर ते अस्तित्वांत येतले अशें मंत्री सुभाषान सांगले. I mean, looking at our efforts, the government of Goa, the Honorable Chief Minister announced in the last budget that a separate department for persons with disabilities will be made. And I hope and we are on a very fast track establishing a separate disability department in this which will be independent of without having any other department connected to it. Why? Because disability has links with, we have to always coordinate with the health department, we have to always coordinate with the sports department, we have to always connect with the education department, and if this coordination doesn't go well, then the person with disability have problems in getting the services from different department. So we are trying to get all these things within one department, that is person with disabilities, so that they will have minimum problems and the department will have their own budgetary allocations, own officers, own directors, so that functions in empowering, socially empowering, educationally empowering, economically looking after their placements. All these things will be initiated and they will get a better facilities. So this is the purpose behind getting a new department formed, and the Honorable Chief Minister is taking initiative. He is always tracking these files that where it has reached, and very soon we will have a separate department for this. मडगांवां गांधी मार्केटांतल्या दुकानदारांचो पालिके आड मोर्चा. बाजारा भायर बेकायदेशीर वस्तूंची विक्री बंद करची, बाजारांत नितळसाण दवरची, सुविधा दिवच्यो अश्यो मागणी वेपाऱ्यांनी केल्यो. मंगळारा मडगांव गांधी मार्केटांतल्या दुकानदारांनी पालिके आड मोर्चा व्हेलो. नगराध्यक्ष आनी मुख्याधिकारी हाजीर नाशिल्ल्यान आंदोलक पालिका इमारतीच्या सोपणाचेर बसले. उपरांत मुख्याधिकारी आनी नगराध्यक्ष हांचे वांगडा जाल्ले बसकेंत बेकायदेशीर विक्री, चोर बाजार बंद करपाची मागणी केली. गांधी मार्केटांतल्या सोप्याची फी संघटनेच्या वांगड्यां कडेन नेमान फारीक करतात. सुमार 80% जागे बदलल्यात. कांय वांगड्यांनी सोप्याचो जागो बदलपा खातीर परवानगी दिवची म्हणून अर्जय केल्यात, पूण आतां मेरेन हाका प्रतिसाद मेळूंक ना. तांकां त्रास दिनासतना जागो बदलचो, तशेंच गांधी मार्केटांतल्या देखभाल दुरुस्तीच्या कामां कडेन लक्ष दिवचें. मडगांव पालिकेन गांधी मार्केटांत शेडी वांगडा 32 वेवसाय हातागाड्यांत करपाची परवानगी दिल्ल्यांक बरीच वर्सां जाली, पूण आयज मेरेन थंय विजे पुरवण करूंक ना. ही गैरवेवस्था पयस करची अशी मागणी तांणी केल्या. बेकायदेशीर बसतात त्याचो तुम्ही सोपो घेतात, बेकायदेशीर बसतात त्याचो असे एग्रीमेंटाचे हा मागीर त्याक परमिटी कित्याक बसपाक दिना? अरे जो म्युनिसिपालिटी मुखार बसता रस्त्यार आनी खंय घेवन बसता तो बेकायदेशीर. तुम्ही फाल्यां रोड वेंडर्साक काडपाक जाल्यार तांणी घेवन वचून काडून येता. तुम्ही त्यांच्या कडेन पैसे घेता, पैसे घेता जाल्यार तुमी त्याक बसपाक कित्याक दिना? बसपाक कित्याक दिना? कायदेशीर का बेकायदेशीर तो सोपा घेता त्याला कळना नाही ते. अरे हे तुमका कळपा जाय न्ही. आम्ही त्याला सांगता तुम्ही बरयला तेजे बरयला इलिगल ह्या ते घेवपा जायना म्हणून आम्ही ताका एग्रीमेंटा प्रमाणे करून दिल्ले आसा की ह्या ज्युरिस्डिक्शनाचे जे कोण धंदो करपाक बसता पळय तांचे कडेन असल्या जाग्याचेर तेणे घेवपाक जायना. 80% वयर पसरेकार गोंया भायले आसात. ते सोपो फारीक करिनात. सोपो करपी कंत्राटदारूय खंय भायल्या भायर गुड्डिला सवा करता म्हूण बाबूचो आरोप.
आज आम्ही म्हणतात की सोपो पेयर जो आहा जे सोपे लिस्टार आहा तेजे पयशे घेवपाचे आसता ना सकाळी कितें येता फिश येता आनी कितें येता तेजे सोपो घेवपाचे आसता हे बेकायदेशीर बसतात त्यांचो सुद्धा सोपो घेतात आणि जे बेकायदेशीर कितें कमुलदादा मुखार बसतात लोक सांचे 50-60 लोक आता बेकायदेशीर ते बसता असताना सोपो आपलो 50 रुपया तो घेऊन मेकळो आणि जेन्ना तुम्ही सोपो घेतात आला तुम्ही बसपाकूय तेका दिया म्हणून एग्रीमेंट कसो केला तो एग्रीमेंटाची कॉपी म्हाका खातीर कारण ह्या लोकांचे पयशे घेवपाचो म्युनिसिपालिटीक रायट ना जो फुडलो भाग ना गांधी मार्केट जे फुडली जागा ती एसटी खातीर रिजर्व आहा सगळी एसटी लोकां खातीर थंय कोणूच भायलो येवन बसू शकना तो तांकां आमी दवरला आनी गोंयची भाजी जी शेतान पिकयतली थंय भाजी मेळटा आमी तेजेर बंदी घातली की तांबडी भाजी तेंच्यांनी हाडपाची न्ही तांबडी भाजी सी गोंयकार जो पिकयतलो ती भाजीच मार्केटान येता आनी तेंच्यांनी एग्रीड केलो म्हज्या कर्मचाऱ्यांचेर म्हाका 100% विश्वास आसा ते जर पयशे घेवन गुड्डीला सामा करता जाल्यार ते सिद्ध करून दाखयात सिद्ध जाले जाल्यार ताबडतोब तांकां निलंबीत करता नगराध्यक्षाचे म्हणणे एक जेन्युइन प्रश्न मला तो जे वेंडर्स ते रोडार बसता त्या म्हाकाय पटले ची फसालकी पटले ते नाका जाल्ले लोक रस्त्याचेर विकता आनी डेफिनेटली तातूंत मार्केटान मातसो इफेक्ट जाता हें ताजें एकदम म्हणणें एकदम बरोबर आसा तातूंत आमकां एश्योरन्स दिला की आमी प्रायोरिटीचेर आमी सगळें तें काडटात म्हजे नदरेक कोण तरी म्हाका खबर ना म्हाका पयर एक हें आयिल्लें की कोण तरी बाबा पयशे मायल घेता म्हणून हांवें चीफ ऑफिसराक सांगलें कॉन्ट्रॅक्टा कडेन इन्क्वायरी कर हांवें पर्सनली कॉन्ट्रॅक्टाक फोन केल्लो अरे बाबा तुजें येता आपूण रेट कितें आसा तें एशें घेता अशें जर कोणी आसा जाल्यार म्हाका अशें पळय एलेक्शन करपाक सामकी इजी प्रूफ कोण दिता हाडून प्रूफ कोण दिता एलिगेशन करता हांव सगळ्यांक चॅलेंज करता म्हाका आतां प्रूफ दिया हांव आतां इन्क्वायरी करता आतां ऑन द स्पॉट नाव एक 5 मिनटां भितर इन्क्वायरी करता पजारी सांगपा जाता तो 10,000 घेता हो 15,000 घेता हो 20,000 घेता सगळें म्हणटा एलिगेशन करपाक व्हेरी इजी जितलो म्हजो स्टाफ म्हजो जितलो स्टाफाचेर विश्वास आहा पळय थंयच्याय म्हजो स्टाफ पयशे घेता म्हणून म्हाका म्हाजे नजरे हाडून दिया फाल्यां सकाळीं सस्पेंड करपाक लायता गौरंग मलकर्णेकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही अंदू काणकोणच्या लोकोत्सवाक गोंयची खाद्य संस्कृती आणि लोकसंस्कृतीचे दर्शन घडयतले लोकोत्सवाक 6 सत्रां जातली प्रत्येक सत्राक हेर राज्यांतले 6 सभापती मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर आसतले पेडणे ते काणकोण मेरेनच्या वाठाराचो आस्पाव लोकोत्सवान जातलो सभापती रमेश तवडकारान सांगले आदर्श युवा संघ गांवडोंगरी खोतीगांवा 8 ते 10 डिसेंबराच्या मजगती लोकोत्सव घडोवन हाडटले ह्या 3 दिसां भितर पारंपारीक नृत्य आनी खेळ रानवटी वखदांचे दुर्मीळ शेत पिकांचे आनी कंदमुळांचे प्रदर्शन जातले खोतीगांवच्या आदर्श ग्राम ह्या सुवातेर ही कार्यावळ जातली आनी मुख्यमंत्र्या हस्तुकी हाचे उक्तावण जातले लोकोत्सव घडोवन काणकोण हे सांस्कृतीक केंद्र करतले अशें आदर्श युवा संघाचो अध्यक्ष रमेश तवडकारान सांगले आम्ही सगळे जाणा आदर्श युवक संघ गांवडोंगरी आणि खोतीगांव ही संस्था आणि तसेच बलराम एज्युकेशन सोसायटी काणकोण या 2 संस्थांच्या माध्यमांतल्यान फाटली 22 वर्सां आमी ग्रामीण संस्कृतीचें दर्शन गोंयचें खरेपणाचें दर्शन जावचें ह्या हेतूंतल्यान आमी लोकोत्सवाचें आयोजन करता आनी ह्या वर्साक आमी 8, 9, 10 डिसेंबर ह्या दिसाक 23व्या लोकोत्सवाचें आयोजन तयारी चालू आसा आनी 8, 9, 10 डिसेंबराक हो लोकोत्सवाचे संपन्न जातलो म्हणजे गोंयच्या ग्रामीण संस्कृतीच्या आदाराचेर ग्रामीण परंपराच्या आदाराचेर ग्रामीण जीवनशैलीच्या आदाराचेर आमी ही मूल्यां किंवा संस्कृती आसा ताजें प्रगट दर्शन लोकोत्सवाच्या माध्यमांतल्यान आयोजन करता आणि ते आदर्श ग्राम हांगा एक परमनंट आणि त्या जाग्याचेर लोकोत्सव दर वर्सा जाता लंच टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता हांव संजना तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही
हर्ष बेटा ABCD सुना ना. A for achari paneer, B for butter paneer, C for chili paneer, K for kadai paneer, M for matar paneer, P for potato paneer. सुहाना मसाले बनाए पनीर मजेदार. सुहाना, मजा आ गया.